डिस्चार्ज केल्या कितें म्हणपाक सोदता तूं? सगळे मुंगे सगळ्यांक थँक्यू म्हणून सोदता आनी सगळ्यांक चड आनी चड देव बरें करूं म्हाका. कोणी कोणी हेल्प केला तुका ते? मथुरान आनी रामान आनी हे मॅडम प्रतिमा प्रातिमा शंकर पोळ आनी मेलिसान बी मेलिसा आनी 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 आतां तुका खंय स्ट्रीट प्रोविडन्सान व्हरता ट्रिटमेंटा खातीर फुडल्या? आतां कशें आहा हेल्थ कंडिशन तुमचें? हांगा सुंदर आमगेलें कंडिशनर मागीर आतां सद्या बिडींग मातशें येता मगे पांयाचेर. सकाळीं म्हाका तेणी सकयल हेजेर बसयला इस्कुलाचेर बसलो तेन्ना मागीर पांय सकयल दवरलो रातची बँडेज मगे बरोन गेली. मागीर डॉक्टर येयला सुदेश आनी म्हाका सांगूंक लागलो तेगे केशें आहा तूं? हांवें म्हाका आहा बरें म्हणून सांगलें. मागीर तेका सिस्टरी सांगलेलें तेका 9 सुमार येयलोलो डॉक्टर. मागीर सिस्टरी सांगलें तेणी 9 सुमार येयन बँडेज कर म्हणून तेगे ड्रेसींग कोरा म्हणून ती येयलें एक जायन ड्रेसींग करूं येयलें जेवण येवपा टायमार येयली ती नर्स एकली ड्रेसींग केलें आनी मागीर गेली ती. ओके थँक्यू. 2 भयणी आहल्यो तांकां रेस्क्यू केल्लो आनी आयज एक मारगांव आहली ताका डिस्चार्ज करून स्ट्रीट प्रोविडन्सान फर्दर ट्रिटमेंटाक व्हरता. सो कितें म्हणपाक सोदता तूं? पहले सुवातेर आई वुड लाइक टू थैंक मिस्टर आतुरो एंड माझे साथी शंकर ब्रामा तशें बाब डोनाल्ड तांकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणून सोदता. अलॉंग वीथ दॅट देव बरें करूं म्हणटा द स्टाफ सावथ डिस्ट्रिक्टाचो जे डॉक्टर्स आसा नर्सीस आसा तांकांय देव बरें करूं म्हणून सोदता कित्याक हें मायच्यान जायना आशिल्लें. हांकां दोग जाण चलयो दोगांय बॅड रिडन आशिल्ली तुमी स्टोरी कवर अप केल्ली आनी आवय कडेन जायना आशिल्लें आमी आवयक उत्तर दिल्लें. सो सगळी फॉर्मेलिटी करून आमी तांकां एडमीट केल्लें. दुसरें पेरपेट म्हणटा ते स्टील शी इज अंडर ट्रिटमेंट स्टील मेडिकेशन इज गोईंग ऑन जीएमसी बट एज फार एज दिस वन इज कन्सर्न किलू शी इज फिट एंड फायन ओनली ड्रेसिंग इज रिक्वायर्ड. And I made it a point that I visit her every day in the afternoons. When I could not make it in the afternoons, at night also at 9 o'clock, whatever said and done, जोडे दवरल्या तेजेर आयज बरें आसा. सो आतां ते फिट एंड फायन आसा. यू कॅन सी स्ट्रीट प्रोविडंटाच्या आमी एम्ब्युलन्साक तिका घातिल्लें आसा. मायंड परमिशन दिल्लें आसा. सगळे फॉर्मेलिटीज करून आतां तिका सांगोळडा व्हरतलीं आनी शी विल बी देर and she will be taken care by the street providence. I'm very much honestly would like to say thank you to Donald sir and the street committee asa तांकां कित्याक this is some noble job असले करता पळय तांकां सॉलीड ड्रेसिंगाक धोबरादान मेळटा. सो तांकां बरें मागता आनी मायकय सांगता आतां रोवपा गरज ना आनी आतां दिवपाची गरज ना हॅप्पी राव हॅप्पी केल्या तशें करून पेरपेत्याकूय आमी थिंग घाल्या कळ्ळें तुका. ओके म्हाका सोदता बाय प्रतिमा अतूर आनी रामा आनी शंकर पलकी देव बरें करूं तेमकां ते आदारा आमकां पावले आनी तेमच्या हांवें सांगलें तेन्ना ते पावले वेन्ना आनी कोणाक खबर नासलें ज्या ती येयली आनी तेमकां एडमीट केलें मडगांव सावन पेरपेता बांबोल वयलें. देव बरें करूं तुमकां. काय नाका बेसांव दी पुरो आनी काय नाका कळ्ळें तुका. पुरो नाका आतां बाब आयज फेलिसितात आसा तांकां डिस्चार्ज दिला आनी तुमी स्टार्ट टील आयज पर्यंत आनी परत आयच्यान परत शिफ्ट करून तांकां स्ट्रीट प्रोविडन्सान व्हरून फर्दर ट्रिटमेंटा खातीर प्रोसेस केल्लो आसा. सो कितें म्हणपाक सोदतात? पयलीं सद्या सगल्यांक देव बरें करूं म्हणटा. कोणें पळय आमकां पावले कोण पळय आमकां बेसांव दिल्या पळय ते तेंकां सगल्यांक देव बरें करूं म्हणटा. एक बरी गजाल कशी जाली की आयज फेलिसितात वयता स्ट्रीट प्रोविडन्साना. पूण सांगूंक सोदता की जेन्ना सेंट्रल गव्हर्मेंट फंड्स दिता टू दी विमेन एंड चायल्ड वेलफेअर, why a private party should look after old or such people? You know, ताणें कित्याक शेल्टर होम घालपाक जाय? दिस इज द जॉब ऑफ द गव्हर्मेंट.
to do such things, to assist them. They are getting funds. There is a scheme. There is a scheme which allows the government to open such shelter homes. Okay, so Aka, this is now I find it very weird. Why, when the central government is already giving them funds, why we should involve a private party, and why should private parties also come forward to do such things? Now, the very fact that Donald is doing so much of work under street providence is a laudable task. And if you all cannot do it, at least help them to improve at least. Important to Zaina, at least provide the funds, the necessary funds to street providence, because they have taken the job. They have already established so many homes for the sick and for this such people who are feeling unwanted. So माझे एकूच मागणे हे आमचे चाइल्ड एंड डेव्हलपमेंट, चाइल्ड एंड विमेन एंड चाइल्ड जे डायरेक्टरेट हा टू टेक अप दिस एंड एटलीस्ट असिस्ट. तेव्हा पैसे मागूंक जाय लोकांचे, लोक दिता पैसे, पण वेन गव्हर्मेंट हॅज गॉट द फंड्स, वाय आर यू नॉट गिविंग इट टू देम? सो हे एक म्हाका एक दुखेची गजाल कशी लागता. एट द सेम टायम आमी मनशापणां आमी मनशाक कितें करपाक जाय पळय आमी करता, पण मातशें तुमी दाखल घेवचें, गव्हर्मेंटान दाखल घेवचें आनी बेगीन असलें सोल्युशन कशें. कितलेच असल्यो बायल्यो, कितलेच अशे दादले अभय पडलेले आसतात, अशे घरांनी पडलेले आसता. ते ओल्ड एज होम, ओल्ड एज तेंकां ते भुरगे पळयना, कांय ना. सो म्हाका दिसता गव्हर्मेंटान हें सिरियसली घेवपाक जाय. हेल्थ कंडिशन्स कशे आहा आतां दोगांय भयणींचे पळोवपाक गेल्यार जाल्यार? तुमी पयशे जाल्यार आतां फेलिसिदाद आसा ते आसोन गेला. सो आतां उरला पळय ते आमचे पेरपेत्वा, ते ताजे कंडिशन मातशें स्टेबल जावंक जाय. ताजें कंडिशन स्टेबल जालें म्हणटकूच ताका व्हरपाक जाय. कित्याक देर इज नो स्पेशल वॉर्ड ऑल्सो इन GMC. असले लोकांक जे पळय तांकां हें जाय, ऑब्जर्वेशन जाय आनी तांकां पळोवपाक जाय, स्पेशल वॉर्ड ना थिंगासर. आमी तेंच मागलेलें, तुमी एक स्पेशल वॉर्ड तरी दिया, आमकां दिया, स्ट्रीट प्रॉविडन्साक दिया. तेंकडेन पळोवंक जाता न्हू तेंकां. कित्याक नाजाल्यार कितें जाता, तेंकां घरा व्हर, मागीर परत हाड, आनी तें सगळें सिस्टम सगळें हें जाता, हुस्को गोदल जाता सगळें. सो आमी मागलेलें विश्वजीत राणेक आमी मागता की बाबा तुमचे कडेन आसा एक वॉर्ड दी, सेपरेट वॉर्ड दी असल्या पेशंटाक पळोवपाक. आनी जेन्ना ते सारकेंच बरें जाता तेन्ना तांकां व्हरपाचें स्ट्रीट प्रॉविडन्साक. अशें म्हणून म्हजें एक मागणें आहा. तुमी रिक्वेस्ट केल्ले लोकां कडेन की कोणाक जाता तशें तेंच्यांनी हेल्प करपाचें तांकां म्हणून. सो कितले आयज पर्यंत कितले लोकांनी अशें तांकां हेल्प केला जावं कितें? पळय आमी पयशाचे बद्दल आमी कांयच घेवंक ना. आमी एकूय पयसो घेवंक ना कोणाचेच. जालां कितें इज ताजे अकावंट नंबर पळय आसले ते फ्लॅश जाल्लेले आसा. सो शी हॅज रिसीव्ड सम मनी. शी वॉज शोईंग इट टू मी दॅट शी हॅज रिसीव्ड सम मनी. So that is, of course, we cannot touch that money. That is for her to this thing. And they might also help each other, the system. हांगासर फेलिसिदाद आशिल्ले ताका डिस्चार्ज करून तुमच्या स्ट्रीट प्रॉविडन्सान नेला. सो कितें म्हणपाक जाता तुमी? सो तुमकां सांगता ती स्टोरी पयलीं एक्झॅक्ट स्टोरी सांगता. कितें मॅडम आहा न्हू हेच्या गॅपी हांगा हे मॅडमीन न्हू आमचो एक आहा मनीस जोझफ. तूं जोझफाक वळखताय? हां, सो त्या फेसबुकान ताका वळखता. तेणें जोझफाक फोन केला आनी कितें तरी स्टोरी सांगता ताका. जोझफ म्हाका कॉल करता, अरे म्हणून हे कोण प्रॉब्लम आहा. आनी हांवें आर्तराक फोन केला. हांवें मातसो इन्वेस्टिगेट करून पळय कितें स्टोरी कितें आतां चॅक. सो ही स्टोरी ताका मेवली ती स्टोरी. सो सॅड स्टोरी. सो हांवें म्हणलें बाबा आमचे कडेन डायरेक्टली टच करपाक जावचें ना, कित्याक इट इज क्रिटिकल केस. तुमी ताका हॉस्पिटलान घाला. सो तेंच्यांनी पेपर वर्क केलें, केलें रनिंग अरावंड केलें आनी एडमीट केलें. आतां दे रिक्वायर केअर, दे रिक्वायर न्यूट्रिशन, दे रिक्वायर पीस ऑफ मायंड, दे रिक्वायर मेडिकेशन, दे रिक्वायर वन नर्स टू लूक आफ्टर दॅट, बिकॉज इट्स नॉट गोइंग टू बी दॅट इजी, बट इट इज पॉसिबल. सो already we are looking up. Not that it is something new for us, but the system is so bad that whatever Arthur has spoken about the ward, that has to become a reality. See, if you go in the hospital, if you go in this hospital, I am sure I have not gone inside, but my people come here every day. There must be 6 to 8 people here, hypothetically, who are in the same condition. And
After few days, these same 6 to 8 people will be in Kanpon, Kansauli, some other primary health center, and they will call us. That is not the way to treat these poor people. See, they also are human beings. They have economic condition or whatever condition. If the government designates a ward either in the GMC or in the North Goa or in the South Goa district hospital, which we can care for these people when they are discharged. Just because they are discharged doesn't mean they are all right. Again, we'll have to bring them for follow-up. You know what is the cost to look after this? Now this particular lady, she requires one caregiver, full time. She will have to be brought at least 3-4 times for checkup because the parameters have to be checked. It is not going to be that. If the government gives us one ward and all these people who cannot afford treatment at home are put in their ward, we can put our nurses, we can treat them there, we can care for them there, get the examination done in the hospital itself, and once they are ready, we can shift them to the shelter. A lot of people commented, which was not right. And I have marked those names. And those people will one day will be contacting me to do the same work, and that time I will remind them. ठीक है आता कोणी पब्लिसिटी करू कोणी सोशल मिडियाचेर घालू कोणी इलेक्शनाक बसोंक आनी कोणी घरा बसोंक ते तुका पडना ना म्हाका पडना तुजे कडेन जाता तूं कर तुजे कडेन जायना न्हू तूं कमेंट मारनाका म्हाजे कडेन 50 असले बायल्यो आहा रेडी कोणा कडेन आहा न्हू कमेंट केला न्हू तुमी पब्लिसिटी करता म्हाका कॉन्टॅक्ट कर म्हाजो नंबर घेयात फेसबुकाचेर पळय म्हाजो नंबर हांव तुका दिता देर आर मोर देन 150 people lying in government hospitals. Each and every village will be having at least 5 to 10 cases like this. Go to your village, check in your village, and then comment. Let anybody do publicity, let right hand, left hand. ते सगळें आमकां खबर आहा तुजे कडेन कितें जाता तें तूं कर. Facebook is meant to do good work and naughty work also. But don't comment हे इलेक्शन ते नको तेंच्यांनी येयला ती मॅडम येयला तेणें तिका वेदेशी करतो पिक्चर व्हिडिओ वॉट एवर यू ऑल्सो डू हू इज स्टॉपिंग यू come to my home every day. I will give you enough of ladies to take to the hospital. Take one lady per day and come. I'll give you driver, caregiver and see. Also they have commented here. They have commented about Rama. They have commented about Shankar. That is wrong. म्हाजेरय कमेंट करतले. I will catch you. तुमकां दिसता फकाण न्हू जाल्यार यो म्हाजे कडेन यो तुमकां लायता हांव कामाक 175 मनीस आमचे कडेन आहा कॅपॅसिटी आमचे 220 आहा each and every patient who coming to us is in the same condition. It is not easy. Second thing to the health department. तूं विश्वजीत राणे साहेब बरे भाशेन सांगता आमचे एका घराचे ग्रांट तुमी आजून दिवंक ना 2 वर्सां वो तिसरं वर्स तेणें जें सांगलां न्हू तें सारकें सांगलां इन वन ऑफ आवर होम्स यू ऑल हॅव नॉट गिवन अस हीज ग्रांट ऑफ 2022, 21, 22 स्टील वी आर लुकिंग आफ्टर पीपल. सिस्टम इज गेटिंग आउट ऑफ कंट्रोल. हे तुजे सेक्युरिटी आहा न्हू तांकां पयलीं शिकय कोणा कडेन उलोवपाक ते. Hospital system is collapsing. Every day you all are making us stand in line. Every day you all are treating us like dirt. ते आमचे कोण सोयरे काय कितें आमकां पेमेंट दिता तांकां पळोवपाक आमकां व्हरपाक पांयां पडटा तुमी पोत्ते येयला आमकां लायनीन दवरतात. गेल्या फावटी आमी रेप्रेझेंट दिल्या तुजे डिनान म्हाका सांगला यू आर स्पॉयलिंग आर नेम धाडनाका न्हू आमगेर फुकट करता म्हणून तुमी आमकां त्रास करतात आनी हे ग्रांट दिता म्हणून तुमी आमकां हे लायनीन दवरतात. दीस इज नॉट रायट. दे हॅज टू बी प्रॉपर हेल्थ केअर फॉर पुअर पीपल एंड आर लोकल्स. आउट ऑफ 175 वी आर हॅविंग 120 कोवन्स मेन एंड वुमन. दिता तुमी सपोर्ट ना म्हणना बट यू ट्रीट अस विथ रिस्पेक्ट ना. 4-5 hours you are making us stand in line. They are coming with 4-5 patients every day. How the caregiver will stand for 4-5 hours? They have to go to toilet. They are not feeling well. These are not our family members. So we appreciate these people who have taken charge of these 2 ladies. We will be also taking the second lady when she is time for discharge. It will take another 15 days. And we have also आम्ही तुका सांगता तुका तर जागो जाय रावपाक तूं आमच्या घरान रावंक शकता आमचो प्रॉब्लम कांयच ना. We are also giving her the offer to come and stay in our shelter. And if anybody knows such Goan people, I am again repeating, if anybody knows such Goan people who are suffering, please contact these activists. Let them do their job. We will do our job, but don't find fault. तुमकां करूंक जाय यो म्हाजे कडेन पेशंट्स खूब आहा. Thank you so much. थँक्यू.